नमस्कार, गोमतक टुडे या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। उपाशी राविल्ल्यानूच आंकवेच्या तरणाट्यांक आयलें मरण। पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान मरणाचें कारण स्पश्ट। मिरयेतूच्या संविधाना वेल्या स्टेटमेंटाचेर राहुल गांधीच्या प्रतिक्रियेची पळयतात वाट, सांगता भाजपाचो राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे। काँग्रेसीच्या जैत रथाक जाली सुरवात। विरोधी पक्ष फुडारी योरी आलेमांव, प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांचे हस्तुकीं जालें जैत रथाचें उक्तावण। फाटल्या 5 वर्सांतलो मतदानाचो टक्को हुपून विक्रम मतांनी जिखतले भाजपाचो उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायकान उक्तायलो विश्वास। आरजेपीचो पीटर फर्नांडीसाचो इंडिया आघाडीचो उमेदवार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हाका तेंको, लोकांनी इंडिया आघाडीक दिवचो पाठिंबो म्हूण पीटर फर्नांडीसाचें आवाहन। भाजपान घेतलो लोकसभा प्रचार कार्याचो नियाळ, दोनूय सिटां जिखपाचो उक्तायलो विश्वास। आता खबरो विस्तारांत। आके मडगांवा फ्लॅटान मरण आयिल्ल्या 2 भावांक उपाशी राविल्ल्यानूच मरण आयिल्ल्याचें कळटा। पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान ही गजाल उक्ताडार आयल्या। पोस्टमॉर्टम अहवाला प्रमाण शरिरा खातीर गरजेची जीवनसत्वां मेळूंक नाशिल्ल्यान तांकां मरण आयलें। आतां ताणें जेवण कित्याक सोडिल्लें हे दिश्टीन तपास सुरू आसा, पूण ही फामील दीस रात धार्मीक उपासना करताली अशें आयकुपाक येता। आमकां आसा न्ही, तितून एक फॅमिली रावताले, आवय, बापूय आनी 2 भुरगे, आनी ते सगळे एका दिसून रावताले फ्लॅटान। मागीर तेजे बायलेचे आनी ते घोवाचे तांचे भितर कितें तरी रिलेशन स्ट्रेन जालें, म्हणून तो मंथ ऑफ जानेवारी तो दुसरे कडेन रावपाक लागलो, आपल्या भावा कडेन रावपाक लागलो खारेबांदां। आनी हो केन्ना येतालो वतालो, आवय तेजी आसा न्ही तेजी बाय, तेजे आनी तेजे दोगांचे बरें पटनाशिल्लें अशें म्हणटा लोक आतां आमी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी। आनीक तो मागीर आपल्या भावा कडेन रावतालो। आनी हे 2 जाण चले बरे भुरगे शिकलेले, अशें सांगता की इंजिनियर म्हणून। आनीक सगळे 3 जाण भितर रावताले। आनी तितून आमकां बापूय आयलो ताजो नजीर खान, आनी तो म्हणपाक लागलो की हे आतां खूब दीस जाले दार ओपन जायना, तो एक 5-6 दीस ट्राय करता ओपन, तेन्ना दार ओपन करना म्हणून आमी ते हेजो हेल्प घेतलो। पयलीं आमी दार धाडयले, आमचो PSI गेलो थंय शिरवयकार, तेणें खूब ट्राय केलो ओपन, जावना। मागीर तेणें आमी फायर ब्रिगेड आपयलो, दार फोर्सिबली ओपन केलो। फोर्सिबली ओपन करून भितर पळयल्यार आमकां 2 डेड बॉडी मेळ्ळे, दोनूय चल्याचे। एकटो आसा तो 29 इयर्स आनी एकटो 27, दोगी जाण हितून आशिल्ले। आनीक तेंचे आमी बॉडी काडून आमी शिफ्ट केले। आनी तेजी आवय बरी आशिल्ली, मातशी कॉन्शियस आशिल्ली, म्हणजे उलयताली सबकॉन्शियस लेवल, तेका आमी काडून हॉस्पिटलान एडमीट केला। आनीक आतां इतके दीस रावला ते बॉडीवाल्याची बॉडी मातशें डिकम्पोजीशन जावपाची परिस्थिती आशिल्ली, केन्ना हें जाल्यार म्हाका कांय कळूंक ना। सो आतां आमी PMक ती धाडून दिला, रेफर केला, तेजेर आमकां कळटलें फर्दर कितें आसा तें। सो आतां मातशी आमकां ती तेजे उलयता आसतना ती कांय उलयनाशिल्ले, आनीक सारकें कांय रिप्लाय दिना। सो आमी ताका मेडिकलाक धाडून तेजेर ट्रिटमेंट चालू आसा। वन्स ती रिकवर जाता आमी तेजेर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता। तशेंच आमी तेजे ते इन्फॉर्मंट नजीर खान आसा बापूयेचो आनी तेजो घोव बायलेचो, तेजेय आमी स्टेटमेंट घेतले। आतां फक्त तो शॉकान आसा आनी ते फ्युनरलाक हितून बिजी आहा। सो आमी इन्क्वायरी आमचे तपासपाक सगळें चालू आसा। काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय उमेदवार विरियाटो फर्नांडीसान संविधानाचेर केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर राहुल गांधीच्या प्रतिक्रियेची वाट पळयतात अशें भाजपाचो राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडेन सांगलें। आमी खंयच्याच धर्मा मदीं भेदभाव करिनात, देखून दक्षिणेचे क्रिस्तांव भाव भाजपा वांगडाच रावतले असो विश्वासूय ताणें उक्तायलो। त्यावेळी माझा राहुल गांधींना प्रश्न आहे की त्यांचे गोव्यातल्या उमेदवारांनी जे वक्तव्य केलं की घटना बदलून आम्ही अशा प्रकारचं स्टेटस आम्हाला मागतो आणि घटना बदलली जाईल, हे जे म्हटलंय त्यावर राहुल गांधी यांचं काय वक्तव्य आहे ते ऐकायला आम्ही उत्सुक आहोत।
तावडेजी, गोव्यातील मायनॉरिटी म्हणजे ख्रिस्ती समाज आणि खास करून दक्षिण गोव्यातला जो मतदार आहे ख्रिस्ती मतदार, तो तुम्हाला वाटतो का भाजप सोबत राहणार आहे? मला वाटतं आम्ही जो पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली ज्या ज्या योजना केल्या त्या योजना हा मुस्लिम आहे म्हणून त्याला दिली नाही, हा ख्रिश्चन आहे म्हणून त्याला दिली नाही, हा पारसी आहे म्हणून त्याला दिली नाही, हा जैन आहे म्हणून त्याला दिली नाही, असं कुठेही केलेलं नाही. आणि हे मायनॉरिटी समाजामध्ये खूप चांगलं कळलंय की प्राईम मिनिस्टर मोदी करणाऱ्या प्रत्येक गोष्टी सर्वांना समान मिळत आहे. तावडेजी, या 2 विधानसभा लोकसभा मतदारसंघ जे गोव्यात आहेत ते उद्या जर भाजपने जिंकले तर त्याचं श्रेय तुम्ही प्रदेश भाजपला देणार की मोदींच्या नावाला देणार? मला असं वाटतं की श्रेय हे सर्वांगाने पक्षाला आणि नेतृत्वाला असतं. ते प्रदेशातलं नेतृत्व असतं, देशातलं नेतृत्व असतं, कार्यकर्ते असतात. कारण गेल्या 2 वेळा निवडणुका झाल्यानंतर माननीय पंतप्रधान मोदीजींनी त्या विजयी सभेत म्हटलं होतं की खाली बूथवर काम करणारा जो कार्यकर्ता आहे त्याला याचं श्रेय आहे. आणि मला असं वाटतं त्यामुळे श्रेय कोणाचं आहे ते भारतीय जनता पक्षाच्या मनात स्पष्ट आहे की बूथवर जमिनीवर काम करणारा कार्यकर्ता जी मेहनत करतो त्यामुळे असं दैदिप्यमान विजय हा पक्षाला प्राप्त होतो. काँग्रेसीन बेरेस्तारा जैत रथ ही प्रचार करपी वाहनां आणि मिस्ड कॉल मोहीम हात देगा साथ बदलेंगे हालात सुरू केली. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, उमेदवार रमाकांत खळप हांच्या हस्तुकी ह्या जैत रथाचें उक्तावण जालें. काँग्रेसीक तेंको दिवपाक सोदपी लोकांनी 9821 821 898 ह्या नंबराचेर मिस कॉल मारचे आनी ते उपरांत पक्षांतले वांगडी लोकां कडेन संपर्क करतले अशें प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी सांगलें. आमचो कॅम्पेन जी चालू जाल्या तातून आमी एक नारो दिल्लो की हात बदलेगा हालात. आज आमी आनी एक कॅम्पेन लॉन्च करता जातून हात देगा साथ और बदलेगा हालात. ह्या काँग्रेस पक्षाचो हात हो संपूर्ण गोंयच्या जनते बरोबर आसा. गोंयच्या जनतेक हो हात साथ दितलो. ताका लागून आज गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीन एक मिस कॉल नंबर गोंयकारां पासत हो आज आमी लॉन्च करतात. ताचो नंबर आसा 9821 218 98. सगळ्यां कडेन मागता जे गोंयकार काँग्रेस पक्षाक साथ दिवपाक सोदतात ह्या तानाशाही सरकाराच्या विरुद्ध, जे आज ह्या राज्यांतले लोक जे न्याय सोदतात, म्हारगाये पासत, अनएम्प्लॉयमेंटा पासत, गोंयचे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपा लागून, ज्यो आमच्यो न्हंयो प्रोटेक्ट करपा लागून, आमची आवय रिवर म्हादय तिका प्रोटेक्ट करपा लागून, जे आज गोंयान लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जे जाला ते प्रोटेक्ट करपा लागून, हे सगळे विविध जे आज विशय जे गोंयचे आसात ताका सपोर्ट करपाक प्रत्येक गोंयकार कडेन मागता की तांणी ह्या नंबराचेर मिस कॉल करचो. मिस कॉल येतकीच इमिजिएटली विदीन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स तुमकां वॉट्सॅप येतली. आनी जे लोक काँग्रेस पक्षाक साथ दिवपाक सोदतात, जे आमची कॅम्पेन हात देगा साथ बदलेगा हालात हाका जोडपाक सोदतात, इंडिया आघाडी काँग्रेस पक्षा बरोबर जोडपाक सोदतात, त्या सगळ्या गोंयकारांनी ह्या नंबराचेर मिस कॉल मारचो. आम्ही हो मिस कॉल नंबर आणि हात बदलेगा हालत हे बॅनरा खाली आम्ही हो नंबर लॉन्च केलेलो आहा. तशेंच आमचे जैत रथ हे 4य व्हेकल आम्ही आज लॉन्च करता. मेसेज म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारांनी ऑलरेडी क्लियर केलेली आहा. जो बरो रिस्पॉन्स जेन्ना आमकां आमचे दोनी कॅन्डिडेट एडवोकेट रमाकांत खळप तशेंच आमचे कॅप्टन विराटो फेर्नांडीसाक जो मोग आनी आशिर्वाद आमकां मेवलेलो आहा. आज सगळे लोक आमगेले वर्कर्स, लोक आमचो फ्युचर, आनी म्हाका खात्री आहा जे फेलियर ह्या स्टेट गव्हर्मेंटान तशेंच जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे फेलियर आहा ऑफ दीस BJP गव्हर्मेंट
फेलियर विथ कहाँ गए ये अच्छे दिन, जे अच्छे दिनान आमकां 15 लाख मेवताले, जेणे प्रॉमिस केलेले स्टेटहूड आमकां मेवतली म्हणून, नाला धन वापस लायगा म्हणून सांगलेले, हे सगळे तांकां एक्सपोज करपाक ह्या BJP आमचे जे सगळे इंडिया अलायन्साचे सगळे पार्टनर, ऑपोजिशनाचे सगळे वांगडी आज आमी एकठांय जावन भोंवता. फाटल्या 5 वर्सांची मतदानाची टक्केवारी हुपून हे फावट विक्रमी मतांनी जैत मेळयतले असो विश्वास भाजपाचो उत्तर गोंय उमेदवार श्रीपाद नाईक हांणी उक्तायलो. तशेंच 70 दिवचल, बार्देस, पेडणे आनी तिसवाडी तालुक्यांत सगळ्यांत चड मतां पडटलीं असो दावो श्रीपाद नायकान केला. अशें दिसता की गेल्या पावटीक सगळे लीड आमी क्रॉस करता, देखून तांकां फाटीं धरून फुडें वता. तुमकां रावंड कंप्लीट जाले ना, तुमकां खंयचेय चड 70 डिचोली, मागीर बार्देस, तिसवाडी आनी नंतर पेडणे. आमचे मार्जीन पयलीं पेक्षा जास्त जातले. ह्या जे इम्पॅक्टाचो काय परिस्थिती इलेक्शन चालू आसा, प्रचाराक आनी कसो लेट हाडप. मोदी येता तेचेर कितें समाजात न्ही सकाळी प्रोग्राम जातलो हांगा वेर्ना आनी दाबोळ्याचे मदीं काम चालू आसा, सांकवाळ म्हणटा. क्रावड भाऊ कितको तुमी क्रावड जवळ जवळ चांगला 50,000च्या आसपास, म्हणजे काही पेक्षा जास्त, मोर दॅन 50. उमेश येवपाचे आसा उमेश ती नॉर्थ गोंयान जातली सभा, म्हापसा जातली. टेंटेटिव्ह अजून डेट फायनल जावना, पण 1-2 तारीख 1-5 तारखेची जातली. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो पीटर फर्नांडीस हाणें दक्षिण गोंयचो इंडिया आघाडीचो उमेदवार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांकां तेंको दिलो. पीटर हो आरजीचो आदलो उपाध्यक्ष. पीटराचो भाव डेस्मंड फर्नांडीस हाणें फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेंत बाणावलींतल्यान वेंचणूक लडयल्ली. भेदभाव करिनासतना सगळ्यांनी इंडिया आघाडीक तेंको दिवचो म्हूण आरजीपीचो आदलो उपाध्यक्ष पीटर फर्नांडीस हांचें लोकांक आवाहन. सो हांव आज सगळ्यांक अपील करूं सोदतां, आज आमी सगळे इसरोन एटलिस्ट ही MP इलेक्शनाक सगळ्यांक एकठांय येवचें. MP इलेक्शन आनी असेंब्ली इलेक्शन बरें जायत डिफरन्स जाता. सो तेका लागून सगळे आमगेले भेदभाव पळय आहाय ते सगळे सायडीन दवरचे आनी एकूच इंडिया अलायन्सा आमी जॉयन जावचे आनी काँग्रेसाक आमी वोट करचो. सो हेंच मुगे रिक्वेस्ट सगळे लोकां कडेन, प्लीज कोणाकूय भेदभाव करूं नाकाय. आज आमगे ही पार्टी ती पार्टी आम मानपा न्ही. सो सगल्यांनी एकठांय येवन काँग्रेसाक वोट करचें. एक बरें दिसता कित्याक आयज कितें चल्लेलें आहा, हो BJP सरकार स्टेटान तसोच सेंटरान डबल इंजीन म्हणटा पळय तें गोंय काबार करता. सगळे कसले कसले प्रोजेक्ट हाडून आमचे गोंय निसंडून करून उडयले. सो आयज खूब बरें दिसलें की आयज बाब पीटर एक्स RGP व्हायस प्रेसिडेंट ताणें एक डिसिजन घेतलें इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा, नॉट पर्सनल इंट्रस्ट, सगळें सोडून ताणें सांगलें आपूण इंडिया अलायन्सा कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करता म्हणून. कित्याक मेन एम इज गोंया सांबार करप आनी कांय ना. आज आख्खे गोंयच लोकांक आमगेलो बाब पीटर बाणावलीचो तो वायस प्रेसिडेंट आहलो RGचो आनी तेण RG पार्टी सोडली आनी सोडून तो आज इंडिया अलायन्स कॅप्टन विरियातोक तेंको दिवपाक मुखार सरला. ताका देव बरो कर म्हणटा. आनी तागेलो भाव जो आज बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सीन RG कॅन्डिडेट आहलो डेजमंड, तांचो तारवटी भाव तो आज बोडीर आहा, ताकाय देव बरो कर म्हणटा. आज हें व्हडलें मेसेज आख्खे गोंयकारांक जो वायस प्रेसिडेंट भुरगो आज RG बारा आहलो, जो इतलो वावर केल्लो तेणें, तो आज दुखेल्लो आहा. तेणें चोयलें की ती पार्टी आनी ती पार्टी सोडली आनी आज तो कॅप्टन विरियातो बारा आहा. तेच भाशेन मुगे रिक्वेस्ट की जे भाशेन तुमगे वायस प्रेसिडेंटान चिंतला ते भाशेन तुमी एक चान्स दियाय कॅप्टन विरियातोक. सगळे RG फॉलोअर्स, सगळे RGPचे जे मेंबर्स आहा, कॅप्टन विरियातोक एक चान्स दियाय, इंडिया अलायन्साक एक चान्स दियाय. हे पार्टीत तुमगेलें मत इंडिया अलायन्साक सपोर्ट कराय आनी आमी कॅप्टन विरियाताक मुखार व्हरया. थँक्यू.
मुखावेल्या लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भाजपाचे संघटन मंत्री BL संतोष हाणें प्रचार कार्याचो नियाळ घेतलो. तशेंच प्रधानमंत्र्याचे बसके विशीं तांणी वासपूस केली. उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत प्रचार कशे पद्दतीन सुरू आसा ताचोय ते नियाळ घेतले खंय अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट टानावडीन सांगले. तशेंच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केल्ले टिकेकूय ताणें जाप दिल्या. कांय आमच्या पार्टीचे संघटन मंत्री आज रिव्ह्यू घेवपा खातीर आयिल्ले. BL संतोषजी मेन संघटन मंत्री पार्टीचे आमी सगळे पूर्ण दोन्ही इलेक्शन दोन्ही कडलो रिव्ह्यू घेतलो. 100% बऱ्या माध्यमांत सांगला. आज आमचे ऑल इंडिया संघटन मंत्री BL संतोषजी हे आज गोंयांत आयिल्ले आनी एकूण प्रचाराचो रिव्ह्यू आनी ऑर्गनायझेशन ह्या संदर्भातले ते विचारपूस करपाक आयिल्ले. प्लस प्रधानमंत्रीची रॅली आसा पब्लीक मिटींग त्या मिटिंगेच्या संदर्भातूय तेंच्यांनी विचारपूस केली आनी आतां ते ज्या जाग्याचेर ती रॅली जावपाची आहा पब्लीक मिटींग थंय पळोवपाक वयतले आनी त्या नंतर मागीर दक्षिण गोवा पार्लिमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे सगळे मतदारसंघाचे आमदार पार्टीचे अध्यक्ष प्रभारी आनी प्रमुख कार्यकर्ते हांचे कडेन ते रिव्ह्यू घेतले आनी तेच्या नंतर मागीर परत उत्तर गोंयांत म्हापसा आमच्या ऑफिस जे कार्यालय आसा थंय ते रिव्ह्यू घेतले. उत्तर गोंयचे सगळे आमी थंय आपले टार्गेट दोन्ही जिखतात आमी 100%. 100% जिखतात. हांव तेचेर एक सुद्दां सांगू एखादे तूं जेन्ना बुकाचें भितर हें करता तुका अशें जाल्लें न्ही ते एकदां तुका लक्ष न्ही तशें ना तेजी पर्पजली तो कितें उलयतलो तेणी वॉट इज टॉकिंग मग तेणें म्हाका शिकोवपाची गरज ना कितें बरोबर आनी कितें ना. त्यामुळे तेणें आपलें मातशें पळोवन घेतलें आपल्या उमेदवारांक जेका जर आपल्या लिडराची जर किंमत नासत म्हणजे तो जर देशाचे पयले पंतप्रधान मागीर ते कोणूय आसले खंयच्या पार्टीचो तो रिस्पेक्ट द्या तेजो जर ताका आदर करपाक कळना आसत जाल्यार तो कितें काय उमेदवार हांव तेचेर उलोवपाचें म्हाका भाश्य करपाचें ना. सांतिनेज वाठारांत शीतल हॉटेला लागसार आशिल्लो लायटीचो जंक्शन बॉक्स वीज खात्याची परवानगी घेनासतना स्मार्ट सिटी वाल्यांनी हालयलो. ह्या निश्काळजीपणान केल्ल्या प्रकाराचेर काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकरान वीज मंत्र्याचेर उतरांचो फारपेट केला. सांतिनेज वाठारांतल्या शीतल हॉटेला लागसार लायटीचो जंक्शन बॉक्स स्मार्ट सिटी वाल्यांनी हालयला. हे काम करतना खरें म्हळ्यार वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांक कळीत करचें पडटा. मात हे विशीं वीज खात्याची परवानगी घेवंक ना म्हूण खुद्द वीज कर्मचारी सांगता. आयकात. तर ते आता ते बॉक्साक इलेक्ट्रिसिटी बॉक्साक शॉक येता कितें सांगू शकता ना ते काल तेणें खरी खडलेली पळय न्हू ताका सांगलेलें आमी काल काडूं नाका म्हणटा बाकीचें काम कर आनी मागीर तें काडा म्हणून तेजें काम करूंकूच ना पयलींच काडून वयर दवरलो आमी येवच्या पयलीं. तुम्ही येवचे पयलीं ते काडून सगळे काडून दवरले. आता शॉक येता ते बॉक्साक शॉक मातशें हें लिकेज मारतात न्हू ते पावसान आतां पावसान वायर बीन सगळे काडले तेंचे वायर काडले सगळेच काडलेले आहा ते सद्या थोडीच आहा कितें ते दोनूय शॉपाचे आहा ते. आनी तुमी प्रेझेंट ना तेन्ना आमी नाशिल्ले मागीर येयले आमी पयलीं आमी वयर काडून दवरले तेगेले थंय 2-3 केबल फोडले पळय आमगेले ते जॉयन मारतलो काय मागीर बाकीच्या लोकांक लायट जाय न्हू तांकां लायट मेळटा म्हणून ते पयलीं केले मागीर म्हणजे हें करपाक काळोख गेलो मागीर ते उरले म्हणजे तेंचे केअरलेसपण जालें तेंचे. आता तुम्ही एक इन्सिडंट पयले तुमी काल पयले इन्सिडंट जाला तशें आतांय जावंक शकता शकता आता जावंक शकता ते कोणी हात लायत जाल्यार. उपरांत काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकरान घडिल्ल्या प्रकाराचेर वीज खाते तशेंच वीज मंत्र्याचेर उतरांचो फारपेट केला. विजेचो शॉक लागपाच्या प्रमाणात वाड जावन हो एक नवो प्रकार सामकार आयला. वीज खात्यान कितें घडटा ताचेर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराचें मातूय लक्ष ना म्हूण काँग्रेसीच्या सुनील कवठणकराचो आरोप. 2-4 दिसां पयलीं पावस पडलेलो तुमकां खबर आसा तेन्ना हांगा सगळ्याक उदक भरलेलें. फाटल्यान तुमी दाखोवंक शकता ते जंक्शन बॉक्स आसा ते वयर काडून दवरला. आमचे कडेन व्हिडिओ आसा हे एरियेचो जो लायनमॅन आसा तो लायनमॅनान ऑन रिकॉर्ड आहा तो कॅमेराचेर ताणें सांगला की आमकां सांगनासतना ते जंक्शन बॉक्स हालयला थंय पावर केबल्स आसली आनी ताका आतां शॉक मारता म्हणून कित्याक ते जेन्ना लायनमॅन थंय कितें कंप्लेन्स आसा आनी केबल कट जाला म्हणून लागीं गेले तांकां शॉक मारपाक लागलो. आतां नशीब बरें ते लायनमॅनाचें आनी ताचे फॅमिलीचें की ताका बाबड्याक शॉक येवन तो थंय मरूंक ना म्हणून येवन आनी पयर व्हिडिओ आसा ह्या लायनमॅनाचो की थंय शॉक मारपाक लागलो म्हणून तांच्यांनी विदावट परमिशन जंक्शन बॉक्स हालयला म्हणून. अशी परिस्थिती आसतना जर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे गजालीचेर ओगी आसा जर पावर मिनिस्टर ओगी आहा जाल्यार तातूंतल्यान एकूच निश्कर्श काडूंक मेळटा की तांकां आपले पयलीं म्हणल्यार लो स्टाफाचें कांय पडून गेल्लें ना. तांकां हे ते जंक्शन बॉक्साक सामान्य मनीस चलून वतना घट जावन जर मेलो तें तांकां पडून गेल्लें ना. तांचो फोकस आनी खंय तरी आसा तांचो फोकस खंय आसा तें तुमकां हांव येता ते दिसान सारको दाखोवन दिता. कित्याक ते टॉप लेवल लिडरशीप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कित्यान बिजी आहा ते येता ते दिसान तुमकां दाखोवन दिता. पण ही दुर्दैवाची गजाल की एक लायनमॅन मेला
ताका 500 दीस सुद्दां जमना आसतना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अजून न्हिदला म्हणून ते जंक्शन बॉक्स तांचे हालयता. तांच्या लायनमॅनांक शॉक येता. तो ऑन रिकॉर्ड आसा लायनमॅन, तरी आसतना ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कोणाचेर कंप्लेन करूंक, ना स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनान कोणाचें परमिशन घेवंक. आनी हें सांगूंक सोदता हांव की आतां तो इलेक्ट्रिसिटीचो लायनमॅन ऑन रिकॉर्ड आसा कॅमेराचेर आनी तो उलयला म्हणून ताजेर जर फाल्यां डिपार्टमेंट जर एक्शन घेवपाक फुडें सरले और ताजेर जर कितें ताका त्रास करपाचो प्रयत्न केलो, कित्याक तो बारीक मनीस, जाल्यार काँग्रेस पार्टी उगी रावची ना. आमी ठामपणे ताच्या फाटल्यान उबी रावतली. गोमंतक टीव्ही खातीर शांतीनगरांतल्यान विनायक सामंत. स्मार्ट सिटीची कामां नेटान चालू आसा. कितले टक्के काम पुराय जाला ताची म्हायती सध्या दिवंक शकना अशें मुख्य अधिकारी संजीत रॉड्रिगीज हांणी सांगले. बेरेस्तारा संजीत रॉड्रिगीज हांणी स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळोवणी केली. We are now concentrating morely on our road completion and drains. That is also happening parallelly. We have our deadline, we will complete by our deadline. No more further extension. See, most of our drains were not complete. Completion will take some time. If there were no drains, there has to be some access for water to go. Completion will take some time. We will expedite this process. No, wherever expedited the work. We have seen that is one of the area where the drain work was not complete. The completion of the work is going on. There are some benefits. Settlement has happened, so we know where settlement has happened. Rectification will take place. Also, there has been snag list there. Chambers were chopped, blocked. CCP is also defacing that. By and large, we will get this work done. So I have time and again said we will not go into a blame game. Yes. I am on work front. I will discuss my work, my deadlines. Okay. I will not discuss any blame game issues. So we are working on the plans as of now. The road completion is done. The pavement and all the other areas which are being planned. We have some time to do this relocation. Not a priority for us. भारतीय संविधानाचो अपमान केल्ल्या खातीर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समाजीक समितीन कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसाच्या विरोधांत मडगांव पुलीस स्टेशनान कागाळ नोंद केल्या. समितीन हे विशींचे निवेदन शुक्रारा साश्टीचो पुलीस उपअधीक्षक सलीम शेख हांचे कडेन दिले. कॅप्टन विरियाटो हांकां बेगोबेग अटक करची म्हूण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाजीक समितीचो अध्यक्ष दीपक कट्टीमाणी हांणी मागणी केल्या. आमचे वास्को मडगावचे खाराबांचे ते ऑर्गनायझेशनने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सोशल कमिटी लेड बाय दीपक कट्टेमानी ते रिप्रेझेंटेशन दिलां आमकां तेणी एक्चुअली इनफॅक्ट आयले ते दिवपाक एसपी मॅडम खंय इलेक्शनाक बिजी आसा तेन्ना म्हाका दिला. सो हितून ते कितें म्हणटा कॅप्टन वेरिटेचेर मिसकंडक्ट स्पीच ताणें दिला न्ही बेनावलीन तितून ताणें ते एगेन्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ताच्या अगेन्स्ट ताणें कितें तरी म्हटलां अशें तांच्यांनी ते आमकां एक मेमोरेंडम दिला आनी रिक्वेस्ट केला तितून तेंच्यांनी ते कितें आसा एक्शन घे म्हणून. सो आमी आत्तां ताणें हाडून दिला. आमी एग्जामीन करता आमचे हितून आमचे हितून कायद्यान बसता ते अकॉर्डिंगली आमी लिगल एक्शन आसा आमी घेतले. आमी सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस मॅडम सुनीता सावंताक आमी मेमोरेंडम दिल्ले आसा की वेरिटो जो कॅप्टन वेरिटो फर्नांडीस जो लोकसभाचो कॅन्डिडेट म्हणून आहा ताणें पयर मिटिंगेक ताणें कॉन्स्टिट्युशना बद्दल इन्सल्ट केलो कळटा मरे. सो आमगे माननीय एडवोकेट काल ताणें सोशल मिडियाचेर सांगलां की मार्च 23 मार्च 1969 जेन्ना सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर लागू केलो की जो कॉन्स्टिट्युशन इंडिया कॉन्स्टिट्युशन जो आसा तो लागू जावचो म्हणून तेन्ना जेन्ना एक्सेप्ट गोंयचो लोकांनी जेन्ना खुशेन जेन्ना एक्सेप्ट केलो तेन्ना हो आमगे कॅप्टन आंबेडकर फर्नांडिसान हेणें सारकें बाय फोर्सफुली इम्पोज केलो. सो तेणें कॉन्स्टिट्युशन इन्सल्ट केल्लो आसा और डेमोक्रेसी इन्सल्ट केल्लो आसा. सो आमी मेमोरेंडम दिल्ले आसा सुनीता सावंत एसपीक आनी तशेंच डीवायएसपी सलीम शेख की आमी मागता की अंडर FIR अंडर ऑफेन्स आर्टिकल प्रोविजन ऑफ इन्सल्ट ऑफ नॅशनल ऑनर ॲक्ट 1971 टुवाचेर ताका FIR करून ताका अरेस्ट करचो.
बेरेस्तारा वेळूस वाठारांत 2 दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत दोनूय गाडी चलोवप्यांक दुखापत जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. नमस्कार. आम्ही सध्या वेळसा हांगासर आसा आनी हो ठाणे वाळपे मेन रोड आसा आनी हांगासर आमकां दिसता की एक्टिवा स्कूटर आनी स्प्लेंडर हेज्या भितर एक्सिडंट जाल्लो आसा. एक्टिवा स्कूटर ती महिला एकटी येताली कोपाट्याच्यान वेळसा वाळपे वयताली. ती वाळपे तिचें घर आसा आनी हांगासर आमकां दिसता की हांगासर बार आसा आनी बाराच्यान भायर मोटरसायकलवालो येतालो आनी तेणी त्या फुडल्याच्यान जी गाडी येताली ती पळोवना आनी तेजी आनी तिची समोर टक्कर जालेली आसा आनी ती बायल आसा ती गंभीर जखमी जालेली आसा. ताका आतांच 108 हॉस्पिटलांत व्हेलेले आसा. अजुनूय पोलिसांक कळयला पूण पोलीस अजुनूय घटनास्थळी येवना. आतां बाकीचे चवकशी खबर आसा तो दादलो आसलो तो अजुनूय हांगासर खंय आसा खबर ना. पोलीस आतां येतलेत आनी फुडें पंचनामा करतले. वेळसाच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.